गोंयभर नुस्तेमारीचो हंगाम बरो आशिल्लो, मात जेटीची स्थिती वायट आशिल्ल्यान वास्कोकारांक त्रास जाले। जेटीचेर बोटीचे लुकसाण आनी दुरुस्ती खर्चाच्या भिरांतीन जायत्याशा बोटींनी वेवसाय केलो ना। गोंयच्यो बोटी नुस्तें मारपाचेर बंदी पाळटात जाल्यार हेर राज्यांतल्यान येवपी नुस्तेमारी बोटी आमच्या दर्यांत उक्तेपणान नुस्तें कशें मारूं शकतात? सरकारान हाचेर कारवाय करची ना तर आमी ओगी रावचे नात, म्हण जुजे फिलिप डिसुजान आपलें मत उक्तायलां। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हे पावटी सीजन आमच्या बोटकारांचे एवरी सेंटरान पळयत जाल्यार एक बरें सीजन अशें जाला अशें आमी म्हणटा, पूण एक दुर्दशा म्हणटा ती एकूच हें आहा, आमच्या वास्को सेंटराचे ह्या खाऱ्यावाडा जेटीचे चडशे बाळाचे सीजन बरें जावं आनी थोड्यांनी कितें केलां, बोटी फायनली देखून बंद दवरल्या पयल्योच। त्यो वयत जाल्यार वुडन बोटी बंद दवरल्या। वुडन बोट्यो लाकडाच्यो बोट्यो कित्याक बंद दवरल्या की हो धोको म्हणटा तो पयलो सुवातेर सारको ना। हो धोको म्हणटा तो आमकां हो धोको न्हू, ही फिशींग जेटी न्हू, ही म्हणटा ती टेम्पररी आमकां फिशींग लँडींग जेटी दिल्ली टेम्पररी, आनी ती वयत जाल्यार MPDन बांदून दिल्ली आनी आमी MPDच्या ताब्यान आसले। आनी जेन्ना कितेंय देखून जेटीचे कोत जाल्यार विदाउट द परमिशन ऑफ MPD वी कॅनॉट डू इवन नॉट टच फिशींग जेटी। ही परिस्थिती म्हणटा ती ही धोक्याची पयली आनी हेकाच लागून हे फिशींग जेटी लागून आयज वास्कोकार म्हणटा ते हितून हे फिशिंगान फेल जाले। आनी हेच आमी जायतीं वर्सां जालीं आमी गोवोरमेंटाक सांगता, हिंगा व्हडले व्हडले लिडर येयले, सेंट्रल लिडर येयले, सेंट्रल लिडरांनी परमिशन हें दिलें, प्रॉमिस दिलें की आमी तुमकां बरी फिशींग जेटी बांदून दितले, फिशींग हार्बर बांदून दितले। आमकां फुलयले, इवन हिंगा देखून येवन आमकां आदले चीफ मिनिस्टर आमचे आयज संवसारान ना ते आनी ताका सरप्रायज दिवन मिस्टर मनोहर पर्रीकर हो देखून सांगून गेलो आनी ते इंतर जाय जाणांनी हिंगा सेंट्रल मिनिस्टर येवन फावंडेशन देखून घातलें आनी सांगून गेले फिशींग जेटी आमी तुमकां बरो हार्बर बांदून दिता। आनी आमचो मनोहर पर्रीकर बाबान तो आयज संवसारान ना, तेणेंय आमकां प्रॉमिस दिली की तुमकां विदीन 1 or 2 years भितर आमी तुमकां फिशींग जेटी बांदून दिता। हे प्रॉमिस केले आनी सगळे आमचे बोटकार भाव आशेन रावले की फिशींग जेटी जातली म्हणून, पूण आयज पासून ही फिशींग जेटीन उजवाड म्हणटा तो पळोवंक ना। ही फिशींग जेटी म्हणटा ती 50 कितले 30-40 वर्सांची पयली जेटी। हितून हे टेम्पररी हाल्या ही फिशींग जेटी आमचे इनोसेंट भाव बोटकार भाव हे फिशींग जेटीचेर मुवमेंट जाता। कोणाक कितलो होलो आहा, कोणाक कितलो गोट्ट आहा, वयल्यान कितले गोट्ट आहा ते कोणाक खबर ना। आनी आमी हे रिकॉर्डाक स्पेशली हाडटा आनी आमी गोवोरमेंटाक सांगूंक सोदता, प्लीज आमी इनोसेंट, आमी हे फिशींग जेटीचेर तुमी टेम्पररी दिल्या ती आमकां आमी यूज करता, पूण जेन्ना जरी तर कसलोय कावस तर घडलो आनी हाल्या ही जेटी दरीत मोडोन पडली, कसवली आनी लोक वो टेम्पो भितर गेलो जाल्यार आमी जबाबदारी न्हू। गोवोरमेंटान म्हणटा ते ज्यो ह्यो पयल्यो व्हडल्यो बोटी येता व्हडल्यो व्हडल्यो आनी बुल ट्रॉलिंग करता, तर ह्यो जेन्ना नुस्तें सगळें आहा तें घेवन मारून वयता आनी येता म्हणटा तो कितले येता 200-300 बराबर येता आनी वयता। म्हणटकच कितें जाता, बँक सिजनान जर तर ह्यो बोट्यो तर चालू जायत वो ह्यो बोट्यो येवन तर नुस्त्याक आमचे पोस्टांतले येले जाल्यार ते ब्रिडिंगाक लागून आमी हे 2 म्हयने हेका दिता, तेजेर म्हाका दिसता एक हें जातलो, प्रॉब्लेम जातलो। सो नांव दर्या म्हणटा ते 2 म्हयने जाल्यार 2 म्हयने दर्याक रेस्ट आसूंकूच जाय, कित्याक नुस्त्याक म्हणटा ते एकठांय जावपा जाय। नुस्त्याक म्हणटा ते केन्नाय तोडीक येता आनी केन्नाय तोडीक येवन वानी उंचे शालेचेर येवन नुस्त्याक पिली काडटा वो अशें पीक वाडटा। सो ही म्हणटा ती कोणाक डिस्टर्ब करप ना आनी फायनली जरी तर आयज आमी बंद रावले हे पोस्टार, हिंगा तर आमी बंद रावले आनी जर तर येवन भायली बोट्यो येवन चोरीत तर हे नुस्त्याक घेवन डिस्ट्रॉय तर केले
जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम इन फ्युचरान जातलो. सो हे भाशेन जावपाक नाका म्हणून गव्हर्मेंटान एक विजील गव्हर्मेंटान म्हणटा ते चोत्राय घेवपा जाय सारकी, की गव्हर्मेंटान म्हणटा तेजेर म्हणटा तो सारको हे मारून एक सारकें सिटूक रावन हें करपा जाय.